देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयज पवित्र सभा भागिवंत तिमोथ आनी भागिवंत तिताची परब समोर उमता. आनी आयज जानेराचे 26 आमी आमच्या देशाचो पोरजे राजाचो दीस वो रिपब्लीक डे मनयता. भागिवंत तिमोथ आनी भागिवंत तीत हे दोगूय पावलून विचून काडलेले क्रिस्ती समुदायाचे खास वडील वो धर्मोद्योक्ष बिस्म आसले. हे पोरी देवाचे पोरजेचे गवळी ते जावंक पावले. भागिवंत पावलू तांचो ओत्मीक गुरू जावन ह्या दोगूय फुडाऱ्यांक जायती शिकवण आनी बरी बोध दितालो. रोमा शारांत बोणकोणीत आसतना देखून तांचो हुस्को करून तांकां पत्रां बरयलीं आनी हे पोरी भागिवंत पावलू तांकां बरे फुडारी जावंक उत्तेजन दीत रावलो. एक कप भर च्याव आमी घेतल्यार ती च्याव गोड करूंक आमी कपांत साकर उडयता. पूण ते साकरेची गोडसाण जोरी तर कपांत आसलेले च्यायेक पावूंक जाय जाल्यार एक कुल्यार घेवन आमी ती साकर फिरोवंक जाय. कपांत साकर घाली म्हूण च्याव गोड जायना. ती च्याव आमी फिरोवन ते साकरेची गोडसाण ते च्यायेक आमी मिसळ करूंक फावो. भागिवंत पावलून तिमोथा क्रिस्ती समुदायाचो वडील केलो तेन्ना ताचेर आपले हात दवरले. हात दवरप म्हणल्यार पवित्र आत्म्यान तीर करप वो पवित्र आत्म्याची माखणी दिवप. हात दवरप म्हणल्यार पवित्र आत्म्याच्या देण्यांची किट्टी पेटोवप. म्हणटूच आतां भागिवंत पावलू तिमोथाक उगडास करता. हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना देवान तुका जो वरगूण दिला, पवित्र आत्म्याचो उजो दिला, तो आतां ओदीक पेरोय. त्या उज्याचें एक व्हड आगटें कर आनी हे भाशेन पवित्र आत्म्याचे सोकतेन भरून देवाचे पोरजेक चलय आनी सांबाळ. सगळे लिपून आनी धांपून आसलोले गूण आनी वरगूण हे पोरी जिवाळ कर आनी तुजें तशें तुजे पोरजेचें जिवीत फळादीक कर. देवान आमकां साबार गूण शेगूण आनी देणी दिल्यांत. पूण जायते पावटी हें सगळें आमी तशेंच भितरल्या भितर दामून दवरता. देवाच्या आनी पेल्याचे सेवेक हे आमचे गूण आनी देणी आमी उदार मनान वांटून दिना. परतेंच जाल्यार आमी चिरडोल्लें जिवीत जियेतात. आमच्या देशाचें राजकारण आनी कारबार, आमचें संविधान वो घटना कॉन्स्टिट्यूशन आम्हा पोरजेच्या हातांत दिता. लोकशाही आनी पोरजेराज, पोरजेच्या भुजांचेर आसलेली किरीत शक्ती आनी जबाबदारी. आमच्या देशाचें संविधान आमकां जायते मूळ हक फंडामेंटल रायट्स फावो करता. पूण हे हक आमकां दिल्ले आसून सुद्दां आमी राजकारणी फुडाऱ्यांच्या हातांत बावलीं कशीं जावन जियेतात. आयज काल सरकारान पोरजेचेर जायती ओनीत आनी जुलूमशाही थापल्या. पोरजेचे कुशे आड प्रकल्प मांडून हाडल्यात. पर्यावरणाचेर आनी निसर्गाचेर लूट मारल्या. तर संविधानान दिल्ले हक आतां पोरजेन हातांत घेवन जागृतायेचो आनी लोकशायेचो उजो पेरोवन एक नवो समाज बांदून हाडपाची गरज आसा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव.